विरोधकाबरोबर पक्षातल्या फुडाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्या उपरांत गोंय भुंयपूत अधिकारिणी विधेयकातलो भुंयपूत हो शब्द फाटी घेवपाची तयारी सरकारान दाखयल्या। ह्या विधेयकाचेर परतून विचार करपा खातीर सरकारान लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात। सुचोवण्यांचो विचार करून परतून नव्यान हे विधेयक विधानसभेत मांडटले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। ह्या विधेयका खातीर परतून 2 म्हयन्यांनी अधिवेशन जावं येता अशे संकेतय मुख्यमंत्र्यान दिले। भुंयपूत अधिकारिणी विधेयका वयल्यान सद्याक वातावरण बरेंच तापलां। भुंयपूत ह्या शब्दा सयत विधेयकांतल्या तजवीजांक विरोध जायत आसा। प्रमोद सावंतान काल सांजे अधिकाऱ्यांची बसका घेतली। तशेंच बसके उपरांत ह्या विधेयकाचेर ऑनलायन निवेदनय दिलें। भूमिपुत्र हो शब्द वापरला ताजेर विशेष करून काही लोकांक हो भूमिपुत्र शब्द ह्या बिलात आसचो न्हू अशी म्हजे कडेन तेंच्यांनी भावनाय व्यक्त केली आनी तेंच्यांनी सांगलें की भूमिपुत्र हो शब्द काडात, ह्या बिलाक आमचो कसलोच विरोध ना। पुराय गोंयच्या भागात काही लोकांनी ह्या बिलाक वेलकमूय केला। बऱ्याच जाणांनी हे बिल वाचलां, बट खूब जाणांनी हे बिल वाचूंकूय ना। म्हाका खबर आसा, सारसर ह्या बिलाचो विचार करता आसतना हांवें जेन्ना म्हटलें की हे बिल कोणा खातीर, हांव जेन्ना ह्या बिलाचो विचार करता किंवा बिल जेन्ना मांडलां तेन्ना सारसार आमी पुराय गोंयांत वेगवेगळीं बिलां ह्या संदर्भात खंयची आसा ताजोय आमी विचार केला। पुराय गोंयांतल्या सगळ्या घरांचोय सर्वे हो सरकारान केला आनी पुराय स्टडी करून हें बिल जें आसा हेंच लोकां समोर मांडलां। हाज्या रिलेटेड आतां पर्यंत जे एक्ट जाल्या ते एक्ट एक म्हणजे आमी म्हणटा तो मुणकार कायदो जो घरांक रायट दिता, जे गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे मुणकारांच्यो केसीस चालू आसा। थोड्या जाणांच्यो सुटल्यो, थोड्या जाणांच्यो केसीस अजून पर्यंत म्हाका दिसता 3000च्या पेक्षा चड केसीस ह्यो मुणकारांच्यो आसा। दुसरो कायदो रेग्युलरायझेशन ऑफ द हावजीस, रेग्युलरायझेशन ऑफ हावजीस एक्ट आमी 2014 पास केलो आनी जेणे करून त्या कायद्याच्या अंतर्गत 8000 लोकांनी एप्लाय केलें आनी तितूंतल्यो आतां पर्यंत 500 केसीस सुटावे जाल्यो आनी उरलेल्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो काही TCPतल्या अमेंडमेंटा खातीर पेंडींग आशिल्ल्यो, त्यो TCPतले अमेंडमेंट आमी केले आनी जेणे करून तेय बी सुटावे जातले। महत्वाचो उरलो तो आमी हो कायदो जो भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल हाडला ते कोणा खातीर तें हांव मुद्दामून सांगता, जेणे करून मुणकारियल एक्टाच्या अंडर आनी रेग्युलरायझेशन ऑफ हावज एक्टाच्या अंडर जे गव्हर्मेंट लँडांत ज्यांची घरां आसात, जे कोमुनिदाच्या जागेत आसात, हे ह्या दोनूय एक्टाच्या अंडर एप्लाय करपाक शकनाशिल्ले, तांच्याच खातीर हो एक्ट आसा। आनी हांव हें सगळें फुडें वयता आसतना परत एक क्लियर करता, आमी गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी ह्या बिलाच्या सकयल भूमिपुत्र ह्या शब्दाक बऱ्याच जाणांचे सेंटिमेंट जोडलेले आसा। त्या खातीर सरकाराची तयारी आसा की भूमिपुत्र हो ह्या बिलांतल्यान काडचो, ताच्या खातीर आमी तयारी दवरल्या। वेगवेगळ्यो केसीस आयजूय बी पंचायतींनी आसा। 3000+ घरांचेर आज डेमोलिशनची टांगती तलवार ही आयजूय बी ग्रामपंचायत एरियेत आसा, तांचेर केसीस चालू आसा। 3000+ घरांचेर म्युनिसिपालिटी एरियेंतल्या हांचेरूय बी डेमोलिशनची ऑर्डर ही केन्नाय येवं शकता, ह्यो केसीस चालू आसा। आनी ही 6000 घरां जर आमी व्हेरीफाय करीत जाल्यार हितूर मूळ गोंयकार आसात, हितूर मायग्रंट येवन रावल्ले ना। आमी सगळ्यो ह्यो व्हेरीफाय केल्ल्यो आसात केसीस। आनी मुळात जेन्ना आमी 6.5 लाख घरां म्हणटा हितूंतली 50% घरां जरी आमी ग्रामपंचायत एरियेत धरली जाल्यार 3 लाख+ घरां ही ग्रामपंचायत एरियेत येता। आनी 3 लाख+ घरां जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना 50%+ घरां म्हणजे जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 1.5 लाख सुमार घरांक हांचो 114चेर त्या घरांत रावपी मनशाचें नांव हे त्या 114च्या उतार्याचेर आयजूय बी ना। आनी तेकाच लागून वेगवेगळ्यो सरकारी योजना आसतल्यो, मागीर आमी जशें म्हणटा की आमच्या ST भावा खातीर, SC भावा खातीर, OBC भावा खातीर आमी घराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसा, जेका आमी घर बांदपाक 3 लाख रुपया ह्या योजनेच्या सकयल दिता। आयज पर्यंत सरकाराच्या एकूय योजनेंतल्यान म्हणजे फक्त हावज रिपेर हाज्या खातीरूच तेंच्यांनी फायदो घेतलेलो आसा। हावज कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर ह्या गोश्टीचो तेंच्या केन्नाच फायदो मेळूंक ना। प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत आमी ह्या योजनेचो फायदो फक्त आतां पर्यंत म्हणजे आमी पळयता की ग्रामीण भागात हो फायदो जो आसा हो शहरी ग्रामीण भागात 26 लोकांनी घेतलेलो आसा आनी शहरी भागात हो फायदो 100 आनी प्लस कितें तरी ह्याच्या लोकांनी घेतलेलो आसा। हो फायदो फक्त 114चेर हो आमचो नांव नासल्या कारणांनी
ही गजाल जाल्ली आसा. पुराय 70 तालुक्यात सेम थिंग धारबांदोड्या तालुक्यात, काणकोण तालुक्यात, सांग्यार तालुक्यात ज्या ज्या गांवांनी लोक रावता थंयसर अजुनूय बी 1 and 14 गांवठण ह्या नांवान म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ह्या हेजेर तेंच्या रेव्हेन्यूचेर लागलेले आसा आनी अदर रायट्सान तांची घरां लागलेली आसा. आमी आयज पर्यंत जर पळयलें जाल्यार 1971 शेवटचो सर्वे रिकॉर्ड तयार जाला आनी ह्या सर्वे रिकॉर्डाच्या प्रमाणे जर वचत जाल्यार 1,80,000 लोक हे अदर रायट्सान लागलेले आसा. आमी जर रिकॉर्ड्स काडले जाल्यार हितूंतले 50% हे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो मेन कॉलमान नांव आसा आनी उरलेल्या हेजेर प्रायवेट आसतलें. म्हणजेच जवळपास 1,00,000 लोकांचे अदर रायट्सान नांव आसा ज्या जाग्यार गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे मेन कॉलमान नांव आसा. म्हणजे म्हाजें म्हणणें आसा की हे 1,00,000 लोक ज्यांची घरां ऑलरेडी गांवान आसा जे 1971 पयलीं रिकॉर्डाचेर तेंचें घर आसा. हांव जेन्ना 70तल्या एका पंचायतीचो रिकॉर्ड मुद्दामून आमी काडून हे बिल पास करच्या पयलीं पळयल्लो. उदाहरण खोतोंडा पंचायत त्या ग्रामपंचायतीन जवळपास 1,038 घरां आसा. भितरली फक्त 20 घरां ही कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवन बांदलेली आसा आनी 1,000 भितरली 18 घरां ही कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवकूच ना, कारण तेजेर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे तेंच्या मेन ह्यांनी अदर रायट्सान ते आसा. त्या खातीर सगळ्या स्किमींनी येवजणे पासून ते सगळे जाण वंचीत आसा. हें हांवें उदाहरण फक्त एकच ग्रामपंचायतीचें दिलें. अशी 1,00,000च्या पेक्षा चड घरां ही पुराय गोंयांत ही रिकॉर्डाचेर आसा गव्हर्मेंटाच्या. हें हांवें उदाहरण दाखयलें. ह्या कायद्याच्या अंतर्गत आमी तांकां पुराय 1 and 14 तांचें नांव हें आयदर डायरेक्टूय हाडपाक जाता आनी तांकां जमीन हक्का सहीत तेंचें घर हें रेग्युलरायज जावपाक जाता. हो खरो फायदो म्हज्या मूळ गोंयकाराक जो गांवांनी रावता हो डायरेक्ट जातलो. लोकांक भंय वेगवेगळ्या गजालींचो आसा ते खातीर की हांगासर जे मायग्रंट येवन रावल्या किंवा हांगासर जे वेगवेगळ्या स्लम एरियेन रावल्या तांचो भंय आसा. म्हाका दिसता हितूर दुसरो जो आशिल्लो हो कोमुदिजाच्या जागेर आशिल्लो. कोमुदिजाच्या प्रॉपर्टी बाबतींत सांगता आसतना की मूळ गोंयकार मूळ गांवांत रावपी जाणें आपलें घर कोमुदिजाच्या जागेत तेन्नाच्या कोमुदिजात कमिटी आसतली किंवा तेन्नाचो एडमिनिस्ट्रेटर कोणूय ताचे कडेन वेगवेगळ्यो रिसिप्टी आसा. तांणी त्या कोमुदिजात कमिटीक पेमेंट केल्लो आसतलो, एडमिनिस्ट्रेटर खंय तरी पयशे भरलेले हे तुजे कडेन रिसिप्टी आसा. बट गेली 30 वर्सां म्हाका काणकोणांतली एक केस खबर आसा म्हणूनच सांगता हांव. 500 घरां आसा आनी आज तांचेर ऑर्डर पास केल्या की 500 घरां डेमोलिश करची. गोंय सरकारचो खंयचोच कायदो ना की आमी ह्या घराक वाचोवपाक शकता. ते 500 गोंयकार जेन्ना म्हाज्या कडेन येतात त्या आमदारा सहीत येतात आनी ही घरां आमी कशीं वाचोवपाची हो जेन्ना विशय येता तेन्ना आमकां खरोच हो कायदो जो आसा हो ही घरां वाचोवपा खातीर मदत जावपाक शकता. घरां नांवार करपा खातीर मुणकार कायदो आनी घर नियमीत करपी कायदो 2014 अस्तित्वात आसा. पूण ह्या दोनूय कायद्यान कोमुनिदाद तशेंच सरकारी जमनींतली घरां नांवार करपाची तजवीज ना. कोमुनिदाद तशेंच सरकारी जमनींतली घरां नांवार करपाची तजवीज भुंयपूत अधिकारिणी विधेयकान आसा. कोमुनिदाद तशेंच सरकारी जमनींतली घरां नांवार जावची हे खातीर सरकारान हें विधेयक संमत केलां अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. दुसरी गजाल एक 2-3 बाबतींत लोक नाका जाल्ले अर्थ हे प्रत्येक बिल वाचिनासतर म्हणजे हांवें आज सोशल मिडियाचेर आसतलें, प्रेस मिडियाचेर आसतलें किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर आसतलें, वेगवेगळ्या डिबेटांतल्यान हांवें एक 2-3 गजाली आयकल्यो की जे कोण रुमाक रावता, भाड्याक रावता जाका आमी म्हणटा, भाड्याच्या घरांत येवन रावता तेकाय हेजो रायट मेळटलो किंवा तेकाय तेजो डायरेक्टली रायट सांगपाक मेळटलो. हांव मुद्दामून नमूद करता जेका स्वताचें घर आसा जेच्या तें घर नांवार आसा, त्याच्या स्वताचें इलेक्ट्रिकल बील त्याच्याच नांवार आसा, जेचें उदकाचें बील त्याच्याच नांवार आसा, तोच हेका क्लेम करपाक शकता. जो रुमाक रावता किंवा भाड्याक रावता जेका लिजाक रावता जेका आमी म्हणटा तो केन्नाच ह्या कायद्याच्या अंतर्गत क्लेम करूं शकना. हेतूर तशी आमी अमेंडमेंटूय मागीर हाडल्या आनी ती तेन्नाच विधानसभेत इंट्रोड्यूस केल्या. त्या खातीर भाड्याक रावपी हे बेनिफिट्स मेळूंक शकना. दुसरी गजाल, दीस इज एन ड्वेलिंग म्हणजेच निव्वळ रावपी फॉर द रेजिडेन्शियल पर्पज आनी इट इज नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पज. हे कमर्शियल पर्पजा खातीर न्ही. हो विशय तितकोच क्लियर आसा. ह्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता आमी
हे मूळ गोंयकारांक फायदो दिवपा खातीरच केल्लें हें बील आसा. तरी सुद्दां हें बील जेन्ना लोकभावनेचो कदर करून लोकभावनेचो आदर करून हाजो बेनिफीट खूब मोठ्या प्रमाणांत गोंयकारांक मेळटलो. हाज्या व्यतिरिक्त हांव सांगता की बरेच जाण जे आमचेर आरोप करता आमी कदाचित मायग्रंटा खातीर गोंया भायरसून येयल्ल्या लोकां खातीर हें बील केलां म्हणून हांव तांकां प्रश्न विचारतलों की हांगासले मायग्रंट जे आहा मोठ्या प्रमाणांत हे केन्ना आयले. हांगासर मॅक्झिमम लोक जर येवन गोंयांत रावले आसत जाल्यार ते केन्ना रावल्या. तांच्यांनी सरकारी जमनीचेर एनक्रोच केला जाल्यार ते केन्ना केला. कोमदात जमनीचेर एनक्रोच केला जाल्यार ते केन्ना केला, कितल्या वर्सां पयलीं केला हाजोय विचार करचो. आनी जर केला आसत जाल्यार खरेंच आयज पर्यंत ह्या गव्हर्मेंट जमनीचो तांच्यांनी मोबदलो सरकाराक घेतला काय कितें, काय फुकटूच तांकां त्यो जमनी सोडल्या. आयज आमी जेन्ना म्हणटा की गव्हर्मेंट जमनी एनक्रोच केल्या, हांव आल्वारा आनी बाकीच्या लँडाच्या बद्दल गांवांत ज्यो आसा ताज्या बद्दल उलयना. ज्यो डायरेक्ट रेव्हेन्यू लँड ज्यो शहरांतल्यो एनक्रोच केल्ल्यो आसा, आमी म्हटलां की ह्यो आमी बेश्ट्यो तांकां दिवचे ना. जर तेंच्यांनी जर एनक्रोच करून घर बांदलां, आयज पर्यंत ही घरां खरेंच डॅमॉलिश कोणी केल्या काय कितें, सरकारान हेजेर एक्ट जाल्या काय कितें, हांव मोठ्या अभिमानान सांगूं शकता की 35 लाख स्क्वेअर मिटर पयर सांग्या हांगासर सरकाराच्या नांवार करून घेवपी हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो. जी लँड थंयसर कोण तरी सोसेदात ह्या सोसायटीच्या नांवा सकयल ती विकली वयताली. म्हणून तर हांव म्हणटा हांच्यांनी जर घरां बांदल्या आसत जाल्यार तांच्या कडल्यान ती जागा ही परत गव्हर्मेंटाची वीथ प्रायज जाका आमी म्हणटा की पयशे भरून ती लँड जी आसा ही तांकां दिवची, रेग्युलरायज करची. आनी तेजे करूनय बी तांकां पेनल्टी बी जी आसा ही पेनल्टी बसोवची. हाजो अर्थ की आमी गव्हर्मेंट लँड विकूंक काडूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.